सर आज तुमकां मेळ्ळें युनिटी मॉला खातीर चेंबरच्या युनिटी मॉलाचे लोक म्हजे कडेन डिस्कशनाक आयले आनी हांवें तांकां पयलीं सांगलें त्या प्रमाणे हांव अजुनूय सांगता तांच्यांनी खरें म्हणजे आंदोलन फाटीं घेवपाक जाय. हो विशय जो आहा हो डिस्कशनांतल्यान सुटपाचो विशय. हांवें हांगा तांच्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट केली. हांवें हो युनिटी मॉल जे आमच्या सँक्शन केला गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. हांव उलयना आतां प्रोजेक्ट शिफ्ट करप थंयच्यान इट इज व्हेरी डिफिकल्ट कारण इट इज एन वी आर एट अ व्हेरी एडवान्स स्टेज. कंप्लिटली तो स्टील स्ट्रक्चर बांदता आनी स्टील स्ट्रक्चर बांदता आसल्या कारणान ताका आमी एडवान्स दिवन तेजो स्ट्रक्चर हे तें सगळें रेडी जाला. तेजी पर्चेजूय जाल्या. तेजे इक्विपमेंट हे तें सगळें त्या मॉला खातीर ज्यो गजाली लागता पयलीं त्यो म्हणून एकंदर हांवें ताका रिक्वेस्ट कितें केली सरकाराची 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर जागा थंयसर आसा. तितूंतल्यान 20,000 स्क्वेअर मिटर रस्त्याक तेकोनची जागा जी आहा नॅशनल हायवेक तेकोन जागा आहा पयली ते एकंदर बाकीचे सगळे त्याच लायनीन आमी हो प्रोजेक्ट बांदता. आतां तेंच्यांनी सांगलें आमकां तो वी आर झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स हो मार्क करता. हांवें ताका सांगलें नो डावट करतलें जशें तुमी सांगात झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स मार्क करपाक येनाय वो तुमचो सर्वेयर आमचो सर्वेयर येवनी झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स हो मार्क करा. म्हाका खात्री आहा की तेंच्या झोन ऑफ इन्फ्लुयन्साचेर ही 4 लाख जागा खंय आनी 20,000 जागा खंय तळें खंय उरला त्या खातीर झोन ऑफ इन्फ्लुयन्साच्या भायर उरता जागा. म्हणल्यार तुमी पर्टिक्युलरली तुमी पळयात तुमी फिल्डार रावात तुमी कॉपरेट करात आनी जर ती उरता आसत जाल्यार युनिटी मॉल करूंक दे. जर येयना उरना ना हांव तरी म्हणटा आसत जाल्यार मागीर सांगा म्हणून ताका सांगलां हांवें. पयलीं उरता काय ना आतां तरी पळयात ताच्या पयलींच सगळो विशय सोंपो नाका. डिस्कशन ऑन आसूं आजुनूय हांव ताका सांगता आंदोलन तेंच्यांनी फाटीं घेवचें आनी ते जर सांगता खरेंच झोन ऑफ इन्फ्लुयन्सान येता म्हणून जाल्यार हांव कट करता. बट ती झोन ऑफ इन्फ्लुयन्सान येयना एट प्रेझेंट तरी म्हाका दिसता त्या प्रमाणे येयना म्हणून ताका सांगलें प्रॅक्टिकली वचून पळया म्हणून. त्या सरकाराची इतकी जागा जी आसा पयली ही सरकार म्हणजे ते आमी एज अ बायोडायवर्सिटी म्हणून तेजो प्रिजर्व करूंक जाय. म्हाका खबर आहा सरकाराच्यो जागा आसल्या काय कितें व्हडल्यो झोपडपट्टी येता त्यो हांवें पळयल्या. सरकाराच्यो जागा सगळ्यो झोपडपट्टी वाडून मागीर थंयसर जे आहा पळय पूर्णता लोकूच आसा पळय न्ही रे एकदां बांद तूं झोपडी हांव पळयतां हें म्हणटात आनी सरकाराच्यो जागा एक्वायर्ड केल्ल्यो आहा इतक्यो जागा. त्या खातीर हांवें ताका सांगलें आमचे आनी अजुनूय हांव परत सांगता ते जे म्हणटा पळय न्ही 2,63,000 जागा येण्या प्रमाणे ती आमकां बायोडायवर्सिटी आमी वी आर डुईंग दॅट नोटिफिकेशन कांयच हरकत ना ती करता हांव जागा प्रिजर्व उरती तांच्या खातीर उरती म्हणून. बट हेच्या झोन ऑफ इन्फ्लुयन्साच्या भायर जर इल्ली जागा येता आसत ओके आनी 100% ती जागा येता थंयसर बांदूंक दिवचो न्ही जेन्ना अट्ट करचो न्ही. सीएम कितलो सध्या कॉस्ट आयला थंय सध्या काम चालू केलां अप्रॉक्सिमेटली म्हाका दिसता 25 करोडचेर गेला कारण तो प्रोजेक्ट जो आसा पयलीं हो कंप्लिटली स्टील स्ट्रक्चराचेर बांदता. आतां जरी आमकां थंय कांयच दिसचें नासत न्ही जाल्यार ते पर्चेस तेज्या खातीर लागपी स्टील आनी तो प्रोजेक्ट बाकी सगळे दुसरे रेडी करपाक येता तेंच्यांनी डेल कम एंड डेल. आतां आमदार आनी मंत्री तुमचे कडेन आयले सो तांचे कडेन डिस्कशन कितें जालां. आमदार आनी मंत्री रुडॉल्फाचोय विशय रुडॉल्फ कसो येता कितें येता हांवें ताकाय सांगलां फ्रायडे परत आतां तशें दवरला तेच्या बरोबर डिस्कशन जातलें. मंत्र्याकूय तेंच सांगलेलें आहा हांवें. त्यांच्या प्रोटेस्ट जो तीव्र करतले म्हणटात ताका सांगलें आंदोलन बी कित्याक तीव्र करपाक जाय आमकां वचपाचें ना थंय सर आनी ताका सरळ सांगलां बरें म्हणून म्हणटा ओके सर आनीक PSI डिमोट केल्ले आहा.